नमस्कार. दिवाळेचो उत्सव म्हणून आज आमी आनीक एक उत्सव मनोवंक हांगा जमल्यात. हो उत्सव म्हजे नदरेन एक ऐतिहासीक साहित्यीक उत्सव. नामनेचे गीतकार, पत्रकार, कोंकणीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी साहित्य अकादमी पुरस्कारान सन्मानीत उदयबाब भेंब्रे हांची कातर रे भाजी ही कादंबरी आज हांगा उजवाडाक येता. संजना पब्लिकेशनान उजवाडाक हाडिल्ली ही कादंबरी इतिहासीक फाटभुंयेचेर आदारीत आसा. कोंकणी साहित्याच्या मळारूच न्हय तर पुराय भारतीय साहित्याच्या मळार हो एक साहित्यीक उत्सव. हालींच 2021 वर्सा उदयबाबांची व्हडलें घर ही गोंयच्या इन्क्विजिशनाच्या फाटभुंय आशिल्ली कादंबरी उजवाडाक आयली. ते कादंबरीन थोड्याच काळा भितर इतिहास घडयलो. त्याच वर्सा तिचें पुनर्मुद्रण उजवाडाक आयलें. हे कादंबरीचे इंग्लीश, कन्नड, तेलुगू भासांतल्यान अणकार जाले. सध्या मराठी अणकार छापखान्यान आसा. फ्रेंच अणकार येवपाचो आसा. एक कोंकणी कादंबरीचो हो अल्प काळांतलो हो प्रवास आमी कोंकणी मनशांनी उत्सव मनोवपा सारकोच आसा. हे कादंबरीच्या जैता उपरांत तांच्या सिद्धहस्त लेखणेंतल्यान तयार जाल्ली कातर रे भाजी ह्या कादंबरीचें लोकार्पण आज हांगा तुमचे उपस्थितीन जाता. संवसारीक नामनेचे भूल विद्येचे जनक आबे फारिया हांचे जिविताचेर ही कादंबरी बेतल्या. आदले कादंबरी वरी हे कादंबरीक वाचकां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळटलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आयज आमी हे कादंबरीचे विमोचन सुवाळ्या पासत हांगा व्हड उमळशिकेन जमल्यात. म्हणटकच आनी कळाव लायनासतना हो सुवाळो मुखार व्हरुया. ह्या सुवाळ्याचे मानेस्त म्हूण आमचे मदीं आसात मुखेल सोयरे रेव्हरंड फादर मोन्सिन्यो दियातायत, मानाचे सोयरे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे आनी लेखका कडेन मेकळो संवाद सादपाक मुजरत हाजीर आशिल्ले डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर. हांव दिनेश बाब मणेरकार हांचे लागीं मागतां आनी उदय बाब हांचे लागीं मागतां तांणी मानेस्तांक वेदीर हाडचें. कार्यावळ मुखार व्हरतना मागता संजना पब्लिकेशनाचे जाळवंदार भोवमानीस दिनेश बाब मणेरकर हांचे लागीं तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन उर्बे बरीत येवकार. आज हो खूब खोशयेचो दीस. उदय बाबाची आनीक एक कादंबरी आमच्या भेटेक येता, कातर रे भाजी. आनीक ह्या सुवाळ्याक आज आमकां मानेस्त लाभल्यात आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे फादर मौसिन बाबातायत, मानाचे सोयरे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे आनी उदय बाबा कडेन संवाद सादपा खातीर पूर्ण तयारेन आयिल्ले डॉक्टर हनुमंत बाब चोपडेकार. आयच्या सुवाळ्याची सूत्रनिवेदिका बाय मानसी. हांगा तुमी सगळे जमिल्ले मानेस्त साहित्य अकादमीचे मानकरी, ज्ञानपिठाचे मानकरी आनी तुमी सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दिता. इश्टानो, ह्या कादंबरीक उदय बाबाक म्हाका दिसता एक 4 वर्सां लागलीं. ह्यो दोनूय कादंबऱ्यो व्हडलें घर आनी कातर रे भाजी ह्यो फक्त कादंबऱ्यो न्ही. हांगा जे नव्यान बरोवपी लेखक आसात किंवा विद्यार्थी आसात तांचे खातीर हांव म्हणन की ह्यो मार्गदर्शन करपी कादंबरी. कारण इतिहासाक वचून तो सगळो अभ्यास करून ताजेर ऑथेंटीक अशें कादंबरी बरोवप हें खूब कठीण काम. आनी तें उदय बाबान कशें सादलें हें तुमकां आज घडये तांचे कडेन जो संवाद जातलो तातूंतल्यान कळटलें. आनी इवन अदरवायज तुमी स्वता जर उदय बाबाक केन्नाय मेळ्ळे जाल्यार तांचे कडेन विचारलें जाल्यार ते मेकळेपणान तुमकां एक्सप्लेन करतले हें कशें करपाचें म्हणटा तें. आनी कोंकणीक अशें ऑथेंटीक लेखन येवप खूब गरजेचें. आज आमकां ही कादंबरी वाचपाक मेळटा ह्या खातीर हांव उदय बाबाक परबीं भेटयतां.
आनी हाजे फुडें आनीक एक पुस्तक उदय बाबाचें कोंकणी भाशा मंडळाचे वतीन आमचे भेटेक येवपाचें आसा, यादींचो कुरपणो. आनी त्याच बरोबर आनीक एक पुस्तक उदय बाबाचेर आमचे भेटेक येवपाचें आसात, वाट पळयात. रोखडीच ही पुस्तकां आमच्या भेटेक येतलीं. इश्टानो, जायते वेळा संजना पब्लिकेशन्साची जेन्ना पुस्तकां येतात तेन्ना जायत जाण आमचे कडेन म्हजे कडेन बी शिणटा की आपल्याक प्री ऑर्डर केन्ना सोंपली कळ्ळी ना, किंवा तुगेले कार्यावळीची पुस्तकांची आपल्याक डिटेल्स मेळना. त्या खातीर आमचो एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा. सगळ्यां कडेन एक मागणें, जांकां इच्छा आसा की आपल्याक नवे पुस्तकां जी येतात ताचे बद्दल कळचें, किंवा तुमकां प्री ऑर्डर म्हणून कमी रेटीन कमी दरान जर पुस्तकां जाय आसत जाल्यार फाटल्यान अन्वेशा बाय हांगा म्हजें संजना पब्लिकेशन्साचें मार्केटिंगाचो वावर सांबाळटा. अन्वेशा बाय हांगा आसा, ताजे कडेन एक बूक आसा, ताजेर तुमचो वॉट्सॅप नंबर आनी तुमचें नांव जरूर बरोवचें, सो दॅट सगळें आमची जी कितें न्यूज आसता ती तुमचे मेरेन पावतली. फेसबुकाचेरय आमी सदांच आमच्यो सगळ्यो न्यूज घालतात, त्योय तुमी वाचच्यो. आनी संजना पब्लिकेशन्साक पुस्तकां चडांत चड खपपा खातीर आदार करचो. हांव चड वेळ तुमचो घेना. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. कार्यावळीच्या गडबडी भितर एक गजाल सांगपाची उरली. आयचें हें पुस्तक आबे फारियाचेर, आनी आबे फारियाचे बाबतींत खुबश्यो गजाली, म्हणजे ही दंतकथा काय कितें, आबे फारी नांवाचो मनीस खरोच आशिल्लो काय कितें, असोय थोड्या लोकांचो समज आसा. पूण उदय बाबान जी कादंबरी बरयल्या तातूंतल्यान हें सगळें उक्तें जालां. आनी आबे फारिया बद्दल कितलो आदर आशिल्लो आनी कितलो महान हें व्यक्तिमत्व, हेंय आमकां हे कादंबरी वाचतकच कळटलें. एक खूब खोशयेची गजाल आनीक आमचें बरें नशिबान अशें हांव म्हणन, आबे फारिया हांचे डिसेंडंट्स किंवा तांच्या घरचीं बोमानेस्त J.A. डिसोजा आनी तांची घरकान्न हांगा मुजरत आयिल्लीं आसात. तांकां ताळयो फावतात. ती मुजरत आयच्या कार्यावळीक आयल्यात आनीक ही कार्यावळ तांणी एटेंड करपा खातीर मुजरत हांगा येवपाचे कश्ट घेतल्यात. तांकांय हांव येवकार दितां. उदय बाबाक आयच्या पुस्तका खातीर परबीं भेटयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश बाब. खूब सुंदर उतरांनी तुमी कार्यावळीक येवकार दिल्लो आसा. तेच तरेन तुमचे लागीं मागता आतां सगळ्या मानेस्तांक तुमी फुलांनी येवकार दिवचो. सगळ्यान सुरवेक मुखेल सोयरे रेव्हरंड फादर मॉन्सिन्योर de आताय, मानाचे सोयरे प्राध्यापक डॉक्टर भूषण भावे, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर, दिनवास दिनेश बाब. आता ज्या खिणाची तुम्ही आतुरतायेन वाट पळयतात तो खीण लागीं आयला. मानेस्ता लागीं विनवणी आसा, तांणी कादंबरीचें लोकार्पण करचें. कातर रे भाजी कादंबरीचें लोकार्पण जाल्लें आसा. उदय बाब, तुमकां खूब खूब परबीं. तुमच्या हातांतल्यान साहित्याचे अशेच नवे नवे प्रयोग जावचे अशी आमची सगळ्यांची इत्सा. आयच्या ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण भोवमानिस्त डॉक्टर भूषण भावे हाजीर आसात. कोंकणी साहित्यांतले खडेगाठ समीक्षक म्हूण शिक्षण क्षेत्र तांकां वळखता. सध्या ते विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हूण जबाबदारी सांबाळटात. तांची माटोळी गोंयांतले पारंपारीक खेळ तशेंच खण वेवसायाचेर आदारीत साहित्य समाजशास्त्री चिकित्सा अशीं पुस्तकां खूब लोकप्रिय जाल्यात. त्या भायर तांणी अणकार आनी समीक्षा ह्याय मळार म्हत्वाचें योगदान दिलां. तांचे लागीं विनवणी करता तांणी आपलें उलोवप करचें. आयच्या कार्यावळीक ज्यांची पुस्तकां उजवाडाक येतात ते आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक, कोंकणी चळवळींतले ज्येश्ठ फुडारी भोवमानिस्त एडवोकेट उदय बाब भेंब्रे. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे रेव्हरंड फादर मोइजीन बाब आतायत. म्हजो वांगडी आनी आयज ज्या पुस्तकाचेर
संवाद हांगा घडपाचो आसा ताचे संयोजक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार, पुस्तकाचे प्रकाशक म्हजो इश्ट बाब दिनेश, सूत्रसंचालक मानसीबाय, मुखार बशिल्ले आमचे मदले ज्येश्ठ लेखक ज्ञानपीठकार भोवमानेस्त दामोदर बाब मावजो, साहित्य अकादमीचे वेगवेगळे पुरस्कार जोडिल्ले सगळे लेखक, गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण बाब साखरदांडे, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ, वेगवेगळ्या सेवा संस्थांचे जाळवणदार, प्राध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी, खूप व्हडा प्रमाणात आयिल्ले लेखक, वेगवेगळ्या समाजातल्या क्षेत्रांतले जाळवणदार, कोंकणी चळवळी कडेन संबंदीत कार्यकर्ते, प्रकाशक कोंकणीतले वेगवेगळे भावांनो आनी भयणांनो, ज्यांचे कडेन पळोवन आमी वाडले, त्यांचे कडेन पळोवन आमी तांचे नेतृत्वाचे गुण आमच्या आंगान येतात काय पळयलें, अशे दोन व्यक्तिमत्वां म्हज्या जनरेशनाच्या मुखार त्या देवळाचेर आशिल्लीं. तातले पयले आशिल्ले पुंडलीक बाब नायक. हांव फोंड्यान रावता म्हणून पुंडलीक बाब नायक, कारण पयली वळख पुंडलीक बाबाची जाली, प्रत्यक्ष वळख. आनी पुंडलीक बाबाचें उलोवप कशें आशिल्लें, रोखठोक आक्रमक अशा पद्दतीचें चळवळींतलें उलोवप तांचें आशिल्लें. मागीर केन्ना तरी मडगांवच्या कार्यावळीक वचपाक लागले उपरांत उदय बाबाचें भाशण आयकुपाची संद मेळ्ळी. तो मेरेन कोंकणीन अशे तरेचे मुद्देसूद, अभ्यासपूर्ण, जाका तार्कीक आधार आसा, प्रत्येक मुद्दो जो मांडटा ताका तार्कीक आधार आशिल्लें, तर्काचेर आधारीत अशे तरेचें उलोवप आयकून आशिल्लें, जे पयले फावट उदय बाबाच्या माध्यमांतल्यान आयकुपाक मेळ्ळें. आनी मागीर ह्या चळवळीवेलो विश्वास चड प्रगल्भ जालो. चड अभिमानान सांगपाक मेळपाक लागले, हय, हाज्या खातीर आमी कोंकणी म्हणून. हो आत्मविश्वास आमच्या मदीं जो उबो केलो तो उदय बाबान केलो. आमचे चळवळी कडेन दोन समाज पयलीं पासून संबंदीत आशिल्ले, एक हिंदू समाज आनी एक क्रिस्तांव समाज. दोनूय समाजांक बरोबर घेवन वचपाची एक ताकद एखाद्या लिडरा कडेन आसची पडटा, जाल्यार तो सर्वमान्य फुडारी जावपाक पावता. उदय बाबा कडेन ती एक ताकद आमी पयलीं पासून पळयली. आनी म्हणून गोंयचे एक जाका म्हणटा सार्वभौम व्यक्तिमत्व, जांकां धर्म, जात, कात ह्या सगळ्यांच्या बंधनांतल्यान तो मुक्त आसा, अशा तरेचें एक नेतृत्व गोंयचें आमी तांच्या रुपांतल्यान पळयलें. तांचे वैचारीक लेख आमी वाचीत आयले, तातूंत विचार आशिल्लोच, विचार आसताच प्रत्येक लेखा फाटल्यान, पूण ताका वैचारीक लेख म्हणचे परस हांव सामाजीक लेख म्हणन, कारण तातूंत समाजांतले वेगवेगळे मुद्दे घेवन तांणी खासा करून कोंकणी भास, भेस, भौस हांचे कडेन संबंदीत विशय ताणें आपल्या साहित्यांतल्यान मांडले. एके तरेन तांचें सगळेंच लिखाण जर पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान उपदेश आसा, बोध आसा, एक जागृताय आसा. समाजा मदीं एक जागरण घडोवचें पडटा, तें जागरण तांच्या सगळ्या लिखाणां मदीं आसा. आनी काळजा परस बुद्धीक आवाहन चड आसा अशें म्हाका लक्षांत आयलें. की बुद्धीक म्हणून हांवें तर्कवाद म्हणलो तो ताचे खातीर एक तार्कीक आधार सगळ्या लेखना फाटल्यान जो तांणी दिलो कोंकणीच्या चळवळीक आनी सगळ्या कोंकणीच्या ह्या सगळ्या आयच्या पर्यंतच्या साहित्यीक वाटचालीक तो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. हें बौद्धीक आवाहन म्हणजे जे तरणाट्या पिळगेक सुद्दां पटूं येता, म्हणून ते कनेक्ट जातात. ते जितले जाणटे पिळगे कडेन कनेक्ट जातात तितलेच ते युवा पिळगे कडेन कनेक्ट जाता. हेजें कारण तें आसा, बौद्धीक आवाहन आसा. हे पिरायेचेर सुद्दां तरणाट्यांक सुद्दां लजेवपी अशा तरेची एक संशोधक वृत्ती तांच्या मदीं आसा, पयलीं पासून आसा ती. म्हणजे तांणी आतां पर्यंत जे बरयल्ले 3-4 हजार संपादकीय आसत, हजाराच्या वयर बरयल्ली ब्रह्मास्त्रांतले लेख आसत, हें सगळें अशें बेश्टेच येना, स्पॉन्टेनियस आसना तें. ताच्या फाटल्यान एक सराव आसता, ताच्या फाटल्यान साधना आसता, अभ्यास आसता, व्यासंग आसता, वाचन आसता, ह्या सगळ्यांतल्यान तें येता. आनी म्हणून ते प्रगल्भ जाता, ते परिपक्व अशे तरेचें लिखाण तांचें जातना आमी पळयत गेल्यात. हे घडयेक तांच्या बापायचे दायज आसत,
म्हणजे हांव लक्ष्मीकांत बेंबरे पयलीं वाचिल्लो उदय बाबाची वळख जावच्या आदी. तांच्या पुस्तकांतल्यान इतली तकालस घेवन तांणी जे रेफरन्सीस पुर्तुगालांतले आनी गोंयांतल्या दप्तरांतले दिल्ले, पुर्तुगीज दप्तरांतले, ते दायज तेंचे कडेन आयलां आसत. इतिहास जसो आसा ताचे अवस्थेन, तेच अवस्थेन तो मांडप, हाच्या खातीर गरज आसता ती निडर आनी निश्पक्षपणाची. हांव कोणाक भियेना इतिहास मांडटा आसतना, आनी हांव कोणाचीच बाजू घेना. ह्यो दोन गजाली जर मनशा कडेन आसत जाल्यार तो मनीस बरे तरेची इतिहास लेखन करपाक शकता. ही निडरताय आनी निश्पक्षताय हे दोनूय गूण उदय बाबाच्या ठाय आशिल्ल्यान तांची आतां पर्यंतचे सगळे लिखाण आनी खासा करून इन्क्विजिशना वयली कादंबरी, कारण हो विशय खूब संवेदनशील आशिल्लो, खूब तरल विशय आशिल्लो, समाजाच्या सगळ्या स्पंदनांक स्पर्श करपी असो विशय आशिल्लो. आनी म्हणून एक सुद्दां पावल अशें जर मातशें घसरिल्लें खंय तरी जाल्यार खूब बोवाळ जावपाचो. पूण अजिबात करनासतना इतिहासा कडेन एकदम एकनिश्ठ रावन जें मांडपाक जाय तें तितल्याच धैर्यान तांणी आपल्या हेतूंतल्यान मांडिल्लें आसा. हें करतना सुद्दां एक साहित्यीक संतुळा म्हूण आसता, ती वेगळीच आसता, लेखकान ती आसची पडटा. सामाजीक वास्तव कितलें आसत, आयज समाजा खातीर हांव कित्या खातीर मांडटा हें समाजा मुखार, समाजाचे वांटे घालपा खातीर मांडटा काय समाजाक एकठांय करपा खातीर मांडटा. लेखकाचें सगळ्यान मोठें कसब येता तें थंय येता. हांव समाजाचे कुडके करपा खातीर बरयना न्ही, समाज एकठांय येवचो म्हणून हांव बरयतां. हें जर उद्दिश्ट आसत साहित्याचें जाल्यार तो इतिहास मागीर ते नदरेन हें जोखमेचें लिखाण सुद्दां तांचें निडर आनी निश्पक्ष अशे तरेचें जालां. एडवोकेट आसात, स्वाभावीकपणान वाद, प्रतिवाद, पूण ह्या सगळ्यांतल्यान एक संवाद सादला ताणें. आनी म्हाका दिसता की एक हजर जबाबीपण जाय आसता लेखकाक. एडवोकेट आशिल्ल्यान घडये तेंच्या कडेन ते तयार आसता. प्रत्येक गजालीचेर एक प्रश्नाची जाप ताणें आमचे मुखार मांडिल्ली आसा. सगळेच विचार, आतां म्हाका दिसता सगळेच विचार सगळ्यांकूच पटपाक जाय अशें तरेचें कांय कारण ना. शेणेगोळ बाब तरी सगळो आमकां खंय पटलेलो, किंवा इतिहासान आमी पळयलें जाल्यार शेणेगोबाची सगळीं संशोधनां आयज खंय सगळ्यांक मान्य आसात. ताणें म्हणिल्लें वलीपत्तनाचो सोद, वलीपत्तन म्हळ्यार गोंयचें बाळी म्हणून. मागीर सिद्ध जालें कालांतरान तें वलीपत्तन म्हळ्यार बाळी बिळी कांय न्हय, तें वालावल नांवाचें तें खंय तरी सावंतवाडी मुखावेलें गांव म्हणून हें आसत. पूण संशोधना खातीर जी एक बैठक लागता, जी घडी आयज आमच्या मदल्यान गेल्या, इतलें सगळें गुगल आनी हेजेर सगळें आयतें मेळटा आमकां, की खंय तरी वाचप घरांतल्यान पुस्तक हाडचें पडटा, हांगा थंय सोद घेवचो पडटा. म्हाका दिसता ह्या दोनूय पुस्तकांच्या बाबतींत मागीर हनुमंताच्या उलोवपांतल्यान हें सगळें येतलेंच, तो काडून घेतलोच तांच्या कडल्यान ते, की संदर्भ मेळ्ळे कशे. बरें, संदर्भ पुर्तुगीजी नाशिल्ले, उदय बाबाक पुर्तुगीज कळटा काय कितें, फ्रेंच कळटा काय कितें, मागीर ते कशे तरेन इंटरप्रीट जाले सगळे. म्हाका मदीं राजेन बाबान एक पुस्तक दिलें आबे फारियाचें, म्हाका खूब उपयोग जालो वाचून. खुबश्यो गजाली ज्यो खबरूच नाशिल्ल्यो, कारण आबे फारी आमकां कळ्ळो खंय तरी एका धड्यातल्यान कळिल्लो आबे फारी, मागीर पुतळो पळयलो तेन्ना कळिल्लो. तो मेरेन आबे फारी हो आमचो गोंयचो काय भायलो हेंच खबर नाशिल्लें. म्हणून म्हाका दिसता की सगळ्या लेखकां कडेन, संशोधकां कडेन, खासा करून इतिहास लेखन करूंक सोदतात तांच्या कडेन मनाची बैठक मारप, शरिराची तर जाय पडटाच, वरांची वरां पेशन्स घेवन एका जाग्यार बसून हें सगळें काम करचें पडटा. मागीर हें सगळें उदय बाबा कडल्यान आमी शिकपाक जाय. खासा करून आयच्या तरणाटे पिळगेन हें खूब जाणां जावपाची गरज आसा. उदो सांगले हांवें, लेखक म्हणून तांची सामाजीक बांधिलकी आसा, आनी त्या सामाजीक बांधिलकींतल्यान तांणी बरप केल्लें आसा. इतिहास आयलाच तातूंत. थॉमस कार्लायलाचें खूब बरें वाक्य आसा. तो म्हणटा, हिस्ट्री इज द इसेन्स ऑफ इनन्युमरेबल बायोग्राफीज. ह्यो इनन्युमरेबल बायोग्राफीज हिस्ट्रीन भरिल्ल्यो आसात गोंयच्या. मदीं एकदां प्रयत्न जाल्लो, म्हाका दिसता मारियाबायन तो केल्लो. ग्रेट गोवन्स नांवाचें एक व्हॉल्यूम तांणी काडिल्लें, 4 का 5 व्हॉल्यूम तेन्ना आयले, 2 का 3 म्हज्या घरा आसात. त्या ग्रेट गोवन्साची वळख, कारण हे आमकां खबरच ना हे ग्रेट गोवन्स म्हणून, हे गोंयचे लोक आमचे गोंयकार म्हणून. म्हणल्यार अशे तरेन इतिहास उस्तून काडप वेगवेगळ्या कारणां खातीर, सामाजीक कारणां खातीर, सांस्कृतीक कारणां खातीर, चरित्रां खातीर, वेगवेगळीं चरित्रां ही सतत लोकांच्या दोळ्या मुखार हाडले उपरांत शणैबाबान जशें म्हणलें की आमचे पुर्वज बाबत नाशिल्ले, ते कर्तृत्वी पुरूश आशिल्ले सगळे. आनी तांणी वेगवेगळ्या मळांचेर, म्हणजे आमी काडून पळयली जर
17व्या 18व्या 19व्या शेंकड्यांतल्या गोंयकारांनी केल्ली पादाक्रांत केल्ली क्षेत्रां जाल्यार अजाप जावपा सारकी स्थिती आसा. मागीर आयज आमी खंय आसात? कलेची सगळी क्षेत्रां, चित्रकला आसत, रंगकला आसत, शिल्पकला आसत, वास्तुकला आसत, संगीत आसत, दोनी तरांचे परत भारतीय संगीत आनी पाश्चात्य संगीत, वाद्य संगीत आसत, सगळ्या क्षेत्रांत, जर्नलिजम आसत, कार्टुनींग आसत, कितें म्हणात तुमी, क्षेत्र घेयात आनी गोंयकार ना तातूंत. आनी बरें जें केलां तें लायफ टायम अशें काम करून दवरिल्लें आसा, मायलस्टोन अशें काम करून दवरिल्लें आसा. इतले गोंयकार आमचे कडेन आसात, ग्रेट गोवन्स. पूण आमच्या जनरेशनाक जर ताची जाणीव ना, 19व्या 20व्या शेंकड्यान अशे गोंयकार कित्याक निर्माण जाले नात? म्हणजे आमचे कडेन धर्मानंद कोसंबी जावन गेलो, हें केदें व्हडलें गोंयचें भाग्य. पूण आयज कोंकणीन हांव ताचे बद्दल कितें वाचूंक शकता, तर म्हजे भुरगे वाचूंक शकतात ताचेर. परिस्थिती ना आमचे कडेन, आमकां दिसलेंच ना केन्ना तशें. म्हणजे म्हाका दिसता की हें सगळें सामाजीक तांचो जो वावर आसा भितरलो, ताका लागून तांचें लिखाण जें आसा तें बौद्धीक आवाहन करपी जें उदो म्हणलें ते तरेचें जाल्लें आसा. लालित्य ना अशें न्ही, तांचे कडेन लालित्य पयलीं पासून आशिल्लें. म्हाका एक दिसता सदांच, आय डोंट नो वेदर आय एम ट्रू, की तांच्या चळवळ्या वृत्तीक लागून आनी जे जबाबदाऱ्यो तांचेर आयल्यो, घडये सुनाप्रांताचो संपादक म्हणून आसत, अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून आसत, वेगवेगळ्यो ज्यो जबाबदाऱ्यो त्या प्रसंगा वेळार तांचे कडेन आयल्यो, तांच्या भितरलो हो जो लालित्यपूर्ण तांचे भितरली एक कला आशिल्ली, एक कौशल्य आशिल्लें, तें दबून उरलें खंय तरी, तें भायर येवपाक पावलें ना. घडये हो जो समज आसत, आय डोंट नो. पूण जेन्ना हांव चान्न्याचे राती आयकलें पयले फावट, मागीर केन्ना तरी कळ्ळें की उदय बाबान बरयल्लें म्हणून. आमकां दिसलें तें लोककाव्यच म्हणून आमचे भितरलें. अशी स्थिती आशिल्ली न्ही ताची. म्हणजे इतलो लोकमनाचो आविश्कार तातूंत दिश्टी पडटा, तातल्यो प्रतिमा प्रतिकां सगळी पळयली जाल्यार अशी लोकवेदास कडेन नाळ जोडिल्ली ताची दिश्टी पडटा. तें उदय बाबाचें लिखाण जर तो करूं शकता आसत जाल्यार मागीर बाकीचें लालित्य कित्याक निर्माण जालें ना? म्हाका कर्णपर्वत तशें सांगूं केन्नाच आवडलें ना, म्हणजे मनाक भावलें ना. बरें आसा, कारण कर्णाचेर कितलेशेंच वाचिल्लें आशिल्लें आनी म्हणून उदय बाबाचें कर्णपर्व म्हणून कितें म्हाका वेगळें दिसलें अशें कांय नाशिल्लें तातूंत. पूण जेन्ना हांवें व्हडलें घर वाचलें आनी आतां ही वाचली कातर रे भाजी, म्हाका दिसलें की निश्चितपणान, आनी वर्साक एक अशें जर तुमी धरलें उदय बाब, आमकां खबर ना तुमी 4 वर्सां बी म्हणलें म्हणून, पूण आमी तर मागतात तुमचे कडेन की वर्साक एक दिवची तुमी आमकां अशे तरेची. हातूंतलो म्हणींचो वापर आसत, नर्म विनोद आसत, ही सगळी लालित्याची लक्षणां आसात. हांव सांगता भाशेचो वापर, हांव येतलो भाशेच्या वापरा कडेन मागीर. वृक्ष विशय सुद्दां इतिहासा सारको वाचप्यांचें लक्ष कशें ओडून दवरपाक शकता, खेचून दवरपाक शकता. दोनी तशेंच न्ही, इन्क्विजिशन आसत किंवा हो आसत. आतां म्हणपाक गेल्यार इतिहासीक, म्हणपाक गेल्यार चरित्रात्मक. चरित्र उणेंच, कारण संदर्भ खूब उणे आसात. त्या काळांतले संदर्भ कशे सापडटले, खूब कठीण ते. म्हणजे मदीं मदीं तुटकपणां जाणवता ते वाचता आसतना सगळें. म्हणजे त्या झुजेचो आबे जालो ताज्या मेरेनचो ताजो संघर्शमय प्रवास जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना कळटा की संदर्भ उणे पडल्यात हांगा, तांच्या हाता भायर आसा ते. घडये आयज उदयबाब अशा अवस्थेन आसात म्हणून जे आज भोंवपाक शकनात बी म्हणून. होच उदयबाब 30 वर्सां पयलीं जर हें घेवन बशिल्लो, म्हाका खात्री आसा तो फ्रांसांतल्या त्या जाग्याचेर वचपाचो जंय आबे राविल्लो आनी तें करपाचो तो. कारण तांची वृत्ती तशी आसा, खणपाची वृत्ती आसा, खणून काडपाची वृत्ती आसा. आनी म्हणून एक सातत्य, एक सेगीतपण, एक साधना, एक सराव, निवळावणी, परतून निवळावणी, नियाळ, ह्या सगळ्यांतल्यान, आनी हें सगळें करता आसतना मूळ उद्दिश्ट विसरपाक जायना. इतिहास सांगपाक हांव बशिल्लो ना, म्हजें काम आसा आबे फारिया सांगपाचें. हें विसरून आसतना हें सगळें बॅरींग मनान दवरून 140 पानां बरोवप. त्या काळाचेर 18व्या शेंकड्याचेर हातान साधना कसलीच नात, आसात ती अर्थ कळनात, किंवा आसात तेंच्या भितर इतले गोंदळ आसात. कोण म्हणजे आतां सांगलें कोण तशें आबे फारिया जाल्लो काय ना, तो नांवान कोण रावतालो काय ना, हाज्या पासूनच दुबाव आशिल्ले. ताज्या फुडें वचून तांचे सगळे हे जी नांवां आयल्यांत भितर सगळीं, ती खरीच तांची इश्टागत आशिल्ली काय काल्पनीक नांवां आशिल्लीं? कोणी तरी थंय वचून आयलो, खंय वचून आयले उपरांत मागीर दोतोर दालगाद तांकां कोणी सांगलें की तें हो व्यक्ती नाशिल्लीच, ही काल्पनीक व्यक्ती म्हणून. म्हणजे जंय तो रावतालो त्या रेस्टॉरंटान तो वचून आयलो. लक्षांत घेयात, आबे फारियाचें जेन्ना आमी हें सगळें पळयतात, ताजो प्रवास जिणेचो,
गोंयच्यान 14-15 वर्साचो आसतना एक भुरगो जाका घडये कोंकणी आपली मायभास सोडून आनी जुजबी पुर्तुगेज सोडून आनी कांयच येना असो भुरगो थंय वता, धर्मशास्त्रांत PhD मेळयता, पाद्री जाता, लॅटीन शिकता, फ्रेंच शिकता म्हणजे कितें निमाणे कडेन आपली फ्रेंच ताणें स्वताच निवळायल्या, कारण ताका लक्षांत आयलें कोण प्रॅक्टिकली मदत करपाक तयार आसना ह्या सगळ्या प्रवासान. म्हाका एक दिसलें की आबे फारियाचो प्रवास हो एकला चलोरेचो प्रवास आसा. जिवनांत ताणें सगळें एकलेपणूच भोगलां. आवयचें सूख ना, बापायचो सांगात आशिल्लो, नाममात्र आशिल्लो. एका विशिश्ट वेळाचेर जेन्ना क्रुशियल स्थिती आयली की आतां निर्णय घेवप कितें करप, धार्मीक कार्य करप ना हें तर थरिल्लें, करप कितें फुडें येता, युरोपांतल्या खंयच्या देशाक वचप, कारण युद्ध स्थिती आशिल्ली सगळ्या देशांनी. सगळे देश भिके भरवणीक लागिल्ले. फ्रांसान जे आमी रेवल्युशन बी म्हणटात आमी वाचिल्लें, आमकां खबर आसा ती देश बँकरप्ट जाल्लो, दिवाळखोरी जाल्ली तेन्ना. सगळो कितें म्हणटा अशी अंधाधुंदी चलिल्ली. अशा फाटभुंयेचेर खंयच्या देशान वचप हो निर्णय 4 तरणाटे थंय बसून करताले पुर्तुगालाक. एकला चलोरेच आशिल्लें तें सगळें, एकट्यानूच करपाचें आशिल्लें. आनी म्हणून कोणी तरी ताका म्हणलां दी ही वॉज अ मॅड जिनियस म्हणून. तशेंच तें एक पिशेपणूच जाय पडटा. क्षेत्रूय थरिल्लें नाशिल्लें. हें क्षेत्र सुद्दां अपघातान ताजे कडेन आयलां. अदरवायज कितें थरोवन तो कितें बुलविद्येन करून करपाक गेलो अशांतलो कांय भाग ना. पूण कितें जें करतलो तें लाँग टायम, दीर्घ काल उरतलें अशे तरेचें करतलो इतलो आत्मविश्वास मात ताजे कडेन नक्की आयिल्लो. आनी म्हणून म्हणजे एके तरेन मॅस्मेरिझम आशिल्लें पयलीं. मॅस्मेर नांवाचो एक कोण तरी जावन गेल्लो पयलीं. ताणें एक सिद्धांत मांडिल्लो, ताणें प्रयोगूय केल्ले, कांय प्रमाणान ते यशस्वी बी जाल्ले. ताजेर एक चिकित्सा पद्दती म्हणून हळू समाजान ताजेर चिंतप सुरू जाल्लें. पूण ताजी थियरी पटपा सारकी नाशिल्ली. पूण ताणें कोणी तरी म्हणल्या भशेन की एके वटेन जाका म्हणटात आमी की मॅग्नेटीक फ्लुईड नांवाची कल्पना ताणें मांडली. आनी तें मॅग्नेटीक फ्लुईड ह्या संवसारान सगळे कडेन आसा. हे प्राणीय चुंबक शास्त्र जाका म्हणटात ते इनफ्लक्स किंवा फ्लक्स तेजे हें फ्लक्स ताणें पुसून काडलें सगळें. ही संकल्पनाच ताणें मोडून काडली. आनी ती फसवीच आशिल्ली खरें म्हणजे. तिका शास्त्रीय आधार कांय नाशिल्लो. आनी वयल्यान ताणें जी सोदून काडली ती सुचनांची इन्स्ट्रक्शन्स जाका म्हणटात, की जेन्ना इन्स्ट्रक्शन्स तुमी वेवस्थीत दितात समाजाक, दिवपी मनीस जर आपल्या ज्ञाना कडेन, आपल्या अभ्यासा कडेन जर तो तयार आसत जाल्यार ताणें दिल्ली सुचोवणी समाज मानता. कातर रे भाजी अशें बापायन आपल्याक खंय तरी म्हणिल्लें ऑडियन्सान बसून, आनी आपली जी भांबाविल्ली अवस्था जाल्ली त्या अवस्थेंतल्यान आपूण कसो भायर आयलो, एका त्या उतरा भितर कातर रे भाजी कांय न्ही हें सोंपें, चर तूं फुडें. पूण हें इतिहासान घडूना अशें न्ही. जाका आमी आयज मॅस्मेरिझम म्हणटात, ज्याच्या शास्त्रज्ञाच्या नांवा वयल्यान, किंवा फुडें ताका हिप्नोटिझम म्हणपाक लागले. हिप्नोसिस म्हणजे निद्रा. हाजे कडेन जेन्ना तो आयलो त्या निद्रेक ताणें मानलें की ती, आनी उदयभौमान बरें नांव दिलां ताका, उजवाडीक विद्या, लुसीड स्लीप अशें तांणी इंग्लिशीन ताका म्हणलां. ती उजवाडीक विद्या अशें तांणी ताजें नामकरण केलां. म्हाका दिसता पयले फावट अशे तरेचे हे सगळें करता आसतना एक टर्मिनॉलॉजी येता ह्या सगळ्या विशयाची, एक शास्त्र येता तेजें, सिद्धांत येतात, हे सगळें समजून घेवप आनी मागीर तें बरोवप. हें आशिल्लें न्ही आमचे कडेन सुषुप्ती आशिल्ली. योग कितें आसा मागीर, योग तेच आशिल्लें. अर्जून जेन्ना भांबाविल्लो युध्दांत तेन्ना कृष्णान ताका केल्लो उपदेश कितें आशिल्लें, संमोहनूच आशिल्लें तें. कृष्णाच्या अनेक नांवां भितर एक नांव मोहन आसा. विष्णूची अनेक रुपां मोहिनी रुपांतल्यान येवन राक्षसांचेर तांकां मोहीत करून तांकां जिखल्याची उदाहरणां आसात. शास्त्र आशिल्लें पूण तें डिवलॉप्ड नाशिल्लें, की ज्या पद्दतीन ताचो प्रॅक्टिकल उपयोग जावपाक जाय आशिल्लो तो नाशिल्लो. शवासन म्हणजे कितें, एका तरेची निद्राच ती. म्हाका हात नात, म्हाका पांय नात अशे तरेन न्हिदप पडप. म्हाका एक काणी याद जाता, म्हाका फिल्म याद जायना खंयचें पळयल्लें तें, पूण तातूंत एक मनीस आशिल्लो, जल्मताच ताका दिसलें की आपलो हात जो आसा तो चलत ना, तो हातूच अपंग आसा आपलो. खूब उपाय केले आवय बापायन, ताका सांगलें, समजायलें, ताका वयर आरे तूं कांय जावना, दोतोरां कडेन व्हेलो, एक्सरे काडलो, कांय ना त्या हाताक, नॉर्मल हात आसा. पूण संवेदनाच नाशिल्ली त्या हाताक कांयच.
मागीर कोण तरी ताका सांगलें अरे अरे थंय कोण तरी एक तो आसा हिप्नोटिजमवालो व्हर तेजे कडेन ताका. ताणें ताजे कडेन व्हेलो, ताणें ताका हिप्नोटायज केलो, भूलविद्या दिली. बुलोवन बुलोवन ताका इतिहासाची याद करपाक लायली. फाटी 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 अशी गाढ निद्रेंत ताका व्हेले उपरांत तो आपलें कथन करपाक लागलो. तो आशिल्लो सेकंड वर्ल्ड वॉरांतलो एक वॉरियर, सैनीक, आनी त्या युद्धांत ताका एक बाण लागून ताचो हात निकामी जाल्लो. ती मेमरी घेवन तो फुडल्या जल्मान आयिल्लो जल्माक. आतां हें फिल्मान दाखयल्लें आसा इतलें कितलें खरें मानप, कितलें खरें आसा शास्त्र थरयतलें. पूण त्या हिप्नोटिजमवाल्यान ताका परत त्या इन्स्ट्रक्शन्स दिवन 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 सुचोवण्यो दिवन 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 तुजो हात चलता न्ही, पळय काड वयर, जाता न्ही, बोटां हालतात, हें सगळें ताका करपाक लावन ताका सुदरायलो. मदल्या काळान, ह्या फाटल्या 10-20 वर्सांच्या काळान कितलींशींच फिल्मां अशीं आयलीं जी तुमच्या आदले जिणेचेर निंबून आशिल्लीं. हांवें आयकलें खंय तरी की दलाई लामाची जी निवड जाता ती अशीच जाता. 7-8 वर्साचो भुरगो आपलो भुतकाळ सांगपाक लागता, मेल्ल्या दलाई लामा कडेन आपलें नाळ कशी बरोबर आसा आपली हें सांगपाक लागता, ते सिमिलॅरिटीज, आनी तातूंतल्यान ताजी निवड जाता म्हूण फुडें. अशे तरेन कर्मेंद्रिय आनी ज्ञानेंद्रियां जागी आसतना मनीस एक न्हीद घेवपाक शकता, सगळी इन्स्ट्रक्शन्स आयकुपाक शकता, ही सुचोवण्यांची जी हो जो सोद आशिल्लो हो खासा आबे फारियान लायलो. आनी ताणें प्रयोग केले तेजेर. कितले प्रयोग ताका त्या काळान करचे पडले. ते सहकार्यांचेर केले, जे पेशंट येताले तांचेर केले, सुरवात करता आसतना फ्रेंडाच्या बायलेचेरूय केले, आनी परवानगी घेवन केले सगळे. म्हणजे ह्या सगळ्याचो इतिहास आमकां एका अर्थान हांगा वाचपाक मेळटा. म्हाका सांगात की एस्पेशली मानसशास्त्र ह्या विशयान, हो विशय मानसशास्त्रा कडेन जोडिल्लो आसा म्हणून, इंडियन कॉन्ट्रिब्युशन टू द सायन्स अशें जेन्ना आमी विचार करतात, खासा करून गोवन कॉन्ट्रिब्युशन टू द सायन्स आनी मातसो कमी करुया. हांगा खूब विद्यार्थी बसल्यात, फुडारा खातीर घेवपा येता हे विशय म्हणून, आमच्या अभ्यासाचे विशय. म्हणजे केन्ना तरी एक हॉर्टस इंडिकस मलबारिकसचो विशय आमी करतात की 643 वनस्पतींच्यो जाती सोदून काडून तांची नांवां, गांवां, कुळां, मुळां, पाळां उस्तून काडून तांचे वैजकी उपयोग, ती कशी दिसतात, तांची क्रॉस सेक्शन्स, हें सगळें दाखोवपी आमचे कडेन ग्रंथ गोंयकारांनी निर्माण केले. 1675 विज्ञानीक योगदान गोंयकारांचें. हॉर्टस इंडिकस मलबारिकस. ताज्या उपरांत हांगा हें गार्डन जें आसा म्युनिसिपालिटीचें, त्या गार्डनाच्या म्हणजे प्रयत्नांतल्यान कितल्योश्योच म्हणी, ओपारी जांचो आनी वनस्पतींचो संबंद आसा, अशा तरेच्यो ओपारी म्हणी तातूंतल्यान आयल्यो. ताच्या फुडें दादा वैद्याची परंपरा आसा आमचे कडेन. मदल्या काळान हें आबे फारियाचें आसा. म्हाका दिसता हें केन्ना तरी विज्ञानाची हें जें योगदान आसा, आधुनीक विज्ञानाक केल्लें योगदान गोंयकारांनी केल्लें, ताजेर एकदां जावपाची गरज आसा. उदय बाबाचें हें पुस्तक त्या एका मोठ्या परंपरेक एक दिल्लें योगदान आसा अशें हांव मानतां. की आमी मानिनात आमचे कडेन, आमचे कडेन धारणाच ना अशी की यू नो मोर अँड मोर अँड मोर अबाउट लेस अँड लेस थिंग्स टील यू नो एवरीथींग अबाउट नथींग. ही धारणा आमचे कडेन नाच. म्हणजे हांव कानाचो स्पेशलिस्ट आसा, पूण उजव्या कानाचेर हांव ट्रिटमेंट करना, हांव दाव्या कानाचो स्पेशलिस्ट. अशा तरेचें विज्ञान आमी पाळूच ना केन्ना आमच्या देशान. कानाचो प्रॉब्लेम जाल्यार तुज्या कुडीन कितें तरी डिफेक्ट आसतलो खंय तरी, तो कानांतल्यान दिसता. ही आमची धारणा आसा. अशा धारणे कडेन म्हणून 134 पानां वयलो उदय बाबाचो जो उल्लेख आसा की उतरां सुद्दां केन्ना केन्ना मंत्रा भशेन काम करतात म्हणून, आनी ती इन्स्ट्रक्शन जी दिता तो हिप्नोटायझर, ती त्या अर्थान दिता म्हणून. म्हाका दिसता हें सगळें खंय तरी कनेक्टेड आसा. आनी हो समग्र अभ्यास जो आसा जिणेचो तो आमच्या मुखार आबे फारियान मांडिल्लो आसा. हाका आमी म्हणजे इतिहासान हाका जादू म्हणलें, इतिहासान हाका तड्डकी म्हणलें, चमत्कार म्हणलें, फितिसा म्हणलें, ढोंग म्हणलें, वशीकरण म्हणलें, भूलविद्या म्हणलें, नांवां खूब आसात ताका दिवपाक. हाका शास्त्र कोणेंच म्हणूं ना. जे तरेन आबे फारियाक मेडिकल सोसायटीचो सदस्य करून घेतलो, वांगडी करून घेतलो, तातूंत तें शास्त्रीय रूप त्या घडणुकेक आयलें अशें म्हजें मत आसा. उतरांक सुद्दां मंत्रांचें रूप येता हो जो तातूंतलो आसा, आनी तातल्या तातूंत तें कातर रे भाजी हो मंत्र कसो जालो. आनी म्हणून म्हाका दिसलें, आनी म्हणून पयले फावट जेन्ना पुस्तक हातांत घेतलें, अरे म्हणलें कितें जालां आमच्या लेखकांक, कादंबऱ्यो बऱ्यो बरयता पूण नांवां कसलीं, जीव दिवं का चाय पिवं.
कातर रे भाजी बघा 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 हे कळून ते फाटलें पूण कातर रे भाजी वाचले उपरांत लक्षात आयलें हो एक मंत्र आसा जिणेचो आनी ताजेरूच तो जगला एकला चलो रे जी सगळी ताजी जी हें आसा ती ताजेर आसा आनी म्हणून नांव विनोदी पूण पुस्तक विनोदी ना पुस्तक खूब गंभीर आसा आनी गंभीर हो शब्दूय आयला हांव त्या शब्दांचेर येता ह्या पुस्तकांतल्या म्हणजे म्हाका दिसलें की शब्दांचो वापर पाद्री शब्द रस्व बरयला उदय बाबाच्या मागीर हनुमंताच्या चर्चेन येतले ते कित्याक बरयला पाद्र घडये ह्या उच्चाराक प्रामाणीक रावपाक तो केला आसतलो म्हाका पटूना तें बेजिकली जर करपाचें आशिल्लें इटॅलिक्स वापरतात आमी जेन्ना परकी उतरां आमचे कडेन वापरतात ती इटॅलिक्सान तिरप्या अक्षरान बरोव येता आमच्यांनी पूण आमचें ग्रामर जें आसा तें आमचें ग्रामर तें शेवटी तें आमी सिमिनारीच म्हणलां उच्चारान ना आमच्या सेमिनारीच म्हणटात कारण ती पोर्तुगीजीतले उच्चार जे आशिल्ले ते रिप्लेस जावन ताच्या जाग्यार इंग्लीश आयला आमचे कडेन सिमिनार म्हणनात कोण एक गजाल आसा की कोंकणीपण सांबाळप म्हणून ताजें जें आशिल्लें पळय तें उदय बाबान खूब बरें केलां म्हणजे एक शब्द आसा तारवावळ म्हणून खूब तारवां जेन्ना पुर्तुगालांतल्यान भारताक येवपाक भायर सरतालीं तेन्ना ती तारवावळ भायर सरली म्हणून अशें आयलां फारीय मान्य म्हाका की री दीर्घ दवरल्या उच्चारूय तसोच आसा य अर्धस्वर आशिल्ल्यान रिचेर जोर येता आनी म्हणून ती दीर्घ मान्य आसा शांती कित्याक ती रस्व आसा आतां हो स्पेलिंग मिस्टेक म्हणप टायपींग मिस्टेक म्हणप काय हेतू पुरस्सर केला हें कळना विद्यापिठांतलें पी दीर्घ आसा म्हणजे ह्यो कांय म्हाका दिसलें की शब्द आसात जातून गंभीर आसा आनी ज्येश्ठ अशे तरेची उतरां आयल्यांत खटकतात ती दुसरें उतर आयलां भितर जें म्हणजे येवं नजो आशिल्लें दास म्हणून उतर आयलां गुलाम वापरूं येतालें मोर कॉमन उतर कोंकणींतलें सो म्हाका दिसलें की भाशीक हाजेर खरें म्हणजे उदय बाबान जो आदर्श विद्यापिठांत सुद्दां घालून दिला की ते शिकयताले तेन्ना तांणी पयलो म्हळ्यार तुमकां जर शुद्ध लेखन येना तुमी एम.एक पावलीच कशी काय म्हणून विद्यार्थी आनी बरोबर आशिल्लें एम.एक पावता जाल्यार मुळांत भाशेचें म्हणजे जाका आमी लेखन म्हणटात तें येवपाक जाय हे ह्रस्व दीर्घ आसत विशिश्ट शब्दांचो वापर आसत उतरांचो वापर आसत हें सगळें ह्या पुस्तकांतल्यान दिश्टी पडटा संदेश कितें घेवप वता आसतना ह्या पुस्तकाचो म्हाका दिसता नेपोलियन बोनापार्टाचें ताचें व्यक्तिमत्व कितें आसूं ताका आमी मानूं ना मानूं पूण एक वाक्य नेपोलियन बोनापार्टाच्या पुस्तकान आसा जें म्हाका खूब आवडलें तो म्हणटा अशक्य हें फ्रेंच डिक्शनरीन ना म्हणून आमच्याय बी डिक्शनरींतल्यान अशक्य उतर आमी काडून उडोवपाची गरज आसा आनी जितलें कितें गोंयकारांच्या बाबतींत तांणी केल्ल्या पराक्रमांच्या बाबतींत तांचे एचिवमेंट्स उपलब्धी हांच्या बाबतींत आमच्यांनी करूं येता तें जर आमी केलें जाल्यार एका ल्हानशा भुंयेक ह्या केदें व्हडलें सांस्कृतीक दायज आसा हें पटोवन दिवपाक म्हाका दिसता हें पयलें पावल उदय बाबान तातूंतलें घातलां उदय भेंब्रे ह्या नांवान उदय आसा अस्त ना निश्चितपणान आमची मागणी आसा की जांकां अस्तूच खबर ना अशा उदयान ह्या ग्रेट गोवन्सांची जी एक आनी ग्रेट कल्चराची जी एक परंपरा आमच्या मदीं घालून दिल्या ती अशी दीर्घ काळ तांणी चलोवची अशें हांव मागतां आनी हें पुस्तका वयलें उलोवप न्ही कारण पुस्तका वयलें उलोवप हनुमंत मागीर करपाचोच आसा हें म्हाका दिसलें तें सहज एक संवाद तुमचे कडेन सादचो तो हांवें सादला देव बरें करूं धन्यवाद भूषण सर बौद्धीक आवाहन करपी तुमच्या उलोवपांतल्यान पुराय सभाघर अत्यंत प्रभावीत जाला आयचे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण आमचे मदीं भोवमानीस रेव्हरंड फादर मोन्सिन्यो आतायद हाजीर आसात रेव्हरंड फादर हे कोंकणी समाजाक खूब लागींचे ते सद्याक साळगांवच्या आवर लेडी सेमिनरींत शिकयतात हाचे आदीं राशोलचे सेमिनरींत तांणी विद्यादान केलां रोमान वचून तांणी कॅनन लॉ हाचो विशेष अभ्यास केला रेव्हरंड मॉन्सिन्योर डॉक्टर सेबेस्तियाव रुडॉल्फ दालगाद हांचे पुर्तुगेज भाशेंतले ग्रॅमॅटिका द लिंग्वा कानारी जे ग्रॅमर ऑफ कोंकणी लँग्वेज ह्या नांवान उजवाडाक आयल्या ताचे ते सह अणकारपी आसात कोंकणी चळवळींत ते सदांच फुडें रावल्यात आनी आपली स्पश्ट मतां मांडपी म्हूण तांकां सगळे लोक वळखतात तांचे लागीं मागता तांणी ह्या समयार आपले विचार व्यक्त करचे उदय बाब आयज तुमचें 8वें पुस्तक प्रकाशीत जाता हांगा आनी आयज उदय बाब
तुमची दुसरी इतिहासीक कादंबरी प्रकाशीत जाता. ही दुसरी. ह्या दिसांनी तिचो इश्पा भायर प्रचार जाला. हें दाखयता ह्या कादंबरीक कितलें मोल आसा तें. आनी जो वेळ सगळे रावताले दोळ्यांनी तेल घालून हो वेळ जालो. आनी ह्या वेळाचो येजमान जावंक म्हाका दारजणे मेळ्ळे म्हूण म्हाका खोशी भोगता. उदय बाब ह्या पुस्तकाचो लेखक आनी दिनेश बाब प्रकाशक, हांव तुमचे उपकार मानतां. इतिहासीक कादंबरी पयले सुवातेर एक कादंबरी हें नाऊन हो तिचो जिनस. म्हणटच ती कल्पनीक, इमॅजिनेशन, कल्पना तिचे आवट, बॉडी, ही कादंबरी, ही काणी. दुसरे सुवातेर ती इतिहासीक, हें विशेशण, एडजेक्टीव, हो तिचो गूण. म्हणटच इतिहासीक कादंबरी, कादंबरीचो उपजिनस. पयली कादंबरी, उपरांत इतिहास. कितली कल्पना, हाऊ मच इमॅजिनेशन, कितलो इतिहास, हें जायते पावटी सांगूंक सोंपें न्हय. पूण हातूंत आसा सोबिताय. लेखक दोनूय मिसळ करता, मिक्सीस बोथ. आनी अंतर सोदून काडूंक वाचका कडेन सोंपयता. जर लेखक बरसभर एक बरो कल्पनीक, बरो इतिहासकार आनी बरो बिशरप, मिक्सर जावंक फावो, तर वाचक विवेकी जावंक फावो. वन हू डिस्टिंग्विशीस. उदय बाब, तुमच्या पुस्तकांत जी कल्पना शक्त आसा ती विविध, जो इतिहास आसा तो उपट. हांवें तुमचें पुस्तक वाचलां आनी ज्या इतिहासीक घडण्यांचेर तुमची कल्पना बांदल्यान त्यो घडण्यो खऱ्यो म्हूण तपासून हांवें पळयल्यात. देखूनच हांव उलोवंक हांगा फुडें सरलां. जेन्ना हांवें सांगलें हांगासर येतलो म्हूण ह्या कादंबरीचेर उलोवन, एका म्हज्या इश्टान पटपूण अकमान करून म्हाका एके भशेन ती वाचलां म्हूण तें, वो वाचिनासतना उलयता. हांवें वाचलां, एक वाचलां. परबीं तुमकां उदय बाब. जो संघर्श तुमी तुमच्या आख्ख्या आयुश्यांत केला, गोंया पासत आनी गोंयचे अस्मिताये पासत, कोंकणी पासत आनी तिजे थायचे लिपी पासत, हो संघर्श बरोवन काडात. नाजाल्यार कोणूय कितेंय सांगता आनी कोणूय कितेंय बरयता. उदय बाब, जेन्ना तुमचें पुस्तक वाचून हांव सोंपयतालों, तेन्ना म्हज्या काळीज मनाचेर दुख्खीच्या एका कुपान सावळी घाली. दूख भोगली म्हाका. हांव डिप्रेस्ड जालो. अशें म्हाका डिप्रेस जावपाची फॅसिलिटी आहा. डिप्रेस जालो. आब्बे फारिया केदो व्हड मनीस. तो कोळवाळ कांदोळेचे सरस्वतीन जर आयले तेन्ना आयल्यात ते. सरस्वत म्हणटा पळय तें दुखूय ताणें आयला पळय तो.
जात म्हणटा ती बामण. हांव बामणांची खबर करना. सारस्वत येतात तिथं राहिल्यात. रोमा शाराच्या विद्यापीठांनी तांणी 2 डॉक्टरेटी केल्यात. हांव रोमांक गेल्लो. कितलें अवघड ती तर डॉक्टरेट करूंक हें हांव जाणो. आनी देखून हांवें करूंक ना. हांवें एकूय करूंक ना. एक तत्वज्ञानांत आनी दुसरी धर्मशास्त्रांत. हांकां चडसो संपर्क ना. एका वदान तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी आनी दुसरें तें थियोलॉजी. फिलॉसॉफी म्हणटा पळय तें सैमाचें ज्ञान. थियोलॉजी म्हणटा पळय तें देवाच्या आदारान करपाचें. ते पारिसाच्या एका विद्यापीठांत प्राध्यापक आसले. ते सेल्फ स्टडी आपणें करून आनी स्वयत्नान आपल्या यत्नान भूल विद्या एक सैमीक आनी शास्त्रीय विद्या म्हूण सोदून काडटात. आपूण कोणाचो आदार नासतना. आसलो जाल्यार विरोध आसलेलो. शिकयतात सोंप्यान तें आनी आचारतात. म्हणजे ते पुट्स इन टू प्रॅक्टीस. कोणाचो आदार नासतना आपल्या प्रयत्नान सेल्फ स्टडी. जाणकारांनी भूलविद्या, मनोरोग विज्ञानाचो म्हणजे सायकियाट्री सामकें हान आसा ना, एक भाग म्हूण मानून घेतलो. ह्या मनशान कसलो आकार नासतना, शिकप नासतना भूलविद्या सोदून काडली आनी जे जाणकार आसलेले सायकियाट्रिस्ट आनी सायकियाट्रीचो एक भाग म्हूण मानून घेतलो. ना दोतोर आनी आब्बे फारियाक आबे फ्रेंच. हांव फ्रेंच मातशें जाणो. आबे पुर्तुगेजीन आबादी म्हणटा तो न्हय. आबाद म्हणटा आमी. आबादी न्हय. पुर्तुगेजीन आबाद म्हणजे मोठाचो वडील. आबे फारिया खंयच्या मोठाचो वडील न्हय. तो वडील केन्ना जावंकूच ना. कोणें करूंक ना. फावो न्हय तशें न्हय. करूंक ना ताका. जाणकारांनी भूलविद्या सांगलें तुमकां. आनी आब्बे फारियाक मनोरोगांतल्या वांगडांत घेतलो. सोंपें न्हय तें. हांगासर आमच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट आसा ताजो वांगडी जावन कितली खटपट करूंक जाय. आनी आदीं गॅस नासलेले. सरकारान आपल्या ताब्यान करचे आदीं तातूंत गॅस नासलेले. कोण आपुणूच करीत. आपुणूच भोंवडायताले. आमकां ताका ताजो वांगडी केलो. सोंपें न्हय. रोखडेच पळयतात आमची कात. पळयतात. हांव रोमाक आसतना जायते फावटी आयकतालो इस्त्रानी येरी म्हण कितें हे भायर थान आयल्यात. आनी पुर्तुगालाक गेलो पळय तेन्ना जायती म्हणत ओम इन द कोर म्हण हे रोंगाचो मनीस. आमी एकल्याक विचारलें. आयकलें आनी एकल्याक विचारलें वसेज नाव तें कोर. यू डोंट हॅव काला. तुमकां रोंग ना. म्हाकाच आहा. आनी म्हजो तितलो काळो रोंग न्हय. पूण पळयात म्हाका तर हे भशेन म्हणटाले. आनी हांव पुर्तुगेज बरी जाणा आसलेलो. आनी जायते फावटी व्याकरणाचे नदरेन तांचेवन बरो जाणा आसलेलो. म्हाका तर हे भशेन ते बाबडे हांकां कोण ते मोसांबीक आंगोला थंय तांकां कितें ते लेखी नासलेले.
येदो व्हड वीर तो, पूण एक भिकारी कसो मेलो. सगळ्यांनी सोडलेलो आनी सांडलेलो कसो, अबॅन्डन्ड बाय एवरीवन. ताच्या दुस्मानांनी ते शास्त्रीय न्हय पूण फटींग म्हूण उतरांनी आनी बरोवपांनी प्रचार केलो. आनी हें आयकात, कातोलीक धर्मशास्त्रींनी म्हणजे थियोलॉजियन्स आनी वडील बी कितें बिस्बिते आब्बे फारियाची बुलविदिया एक गाडयेपण म्हूण फर्मोण मारलें. तो कोत्ता पळय तें गाडी आनी कोत्ता पळय तें गाडयेपण म्हणलें कोणें? देव गिन्यान शिकयताले पळय तांणी, थियोलॉजियन्स आनी व्हडल्या व्हडल्या वडिलांनी. देखून जेन्ना ते मेले, मीस नासतना तांकां पुरले आनी निकेप जाग्याच्या एका कोनशाक येदो व्हड मनीस. आतां आनीक सांगता, आयकात. स्वामी जेजू लोकांच्यो पिडा बऱ्यो करतालो तेन्ना ताचे दुस्मान तशेंच म्हणटाले, देंवचाराचे पदवेन तूं लोकांक बरो करताय. जेजूकूय तेंच म्हणलां, तूं गाडी म्हूण. पूण स्वामी जेजू ओगो रावपी न्हय. स्वामी जेजून जबाब दिलो, देंवचार वायटाचो बापूय आनी ताचे पदवेन वायटूच करूंक जाता, बरें न्हय. वसलो जबाब दिवन आब्बे फारियाच्या दुस्मानांची तोंडां कोणें बंद करूंक ना अशी म्हाका दिसता, कित्याक आयकूंक ना हांवें ते. पूण कोटा ह्या धर्मशास्त्रींचें आनी ह्या धर्म वडिलांचें नेनार ते आमी तांकां बोगसूया. सोंपयतना जायतें बरयल्लें पूण जेन्ना हांवें आयकलें भाशण आमच्या भुशण बाबाचें, हांवें म्हणलें हें म्हजें आनी समचें ना, वाडयतलो बेश्टो. देखून 2 पावटी लिखणी मागून घेतली. एक पावटी आमच्या प्रकाशका कडल्यान आनी दुसरी पावटी आमचो चोपडेकार डॉक्टर चोपडेकार, आनी जायते कातरला आनी बरें केलें कातून. राव, सोंपयतना 2 वस्तू सांगूंक सोदता. पयली, स्वामी जेजू एक व्हड बुल वैद्य जालो सो दिसता म्हाका, आनी जायत्यो पिडा ताणें बऱ्यो केल्यो त्यो आपले बुल विद्येचो उपेग करून. आब्बे फारिया बुल वैद्य जावन स्वामी जेजूचो शिश्य जाता. सगळेच बुलविद्या न्हय, पूण जाय म्हाका दिसता जे बुलविद्या ताका तो व्हडलो जेजू, स्वामी जेजू व्हडलो बुल वैद्य. दुसरी वस्त, म्हज्या हिशपान जाणो जावं वो नेणो जावन आब्बे फारिया ठांय बुल विद्येचो गूण उपजयलो तो धक्को मारून ताच्या बापायन की ताच्या मनांत जाणो जावं ना जावं धक्क्याचो उद्गार सोडलो. कातर रे बाजी, व्हडल्या धक्क्यान धक्को मारलो ताचेर, आनी त्या धक्क्याचो परिणाम आमी जाणू. ह्या धक्क्यान कोणाची पर्वा करिनासतना आब्बे फारिया आपलें प्रवचन करता आनी सगळे अजाप जातात. दुसरें म्हाका दिसना ताणें म्हणलांशें ही सगळी भाजी म्हूण म्हाका दिसना.
कित्याक धक्को दिवंक 2 उतरां जाय. तिसरें सो तेंचो लायशी धक्क्याचो गूण वेता. चड उलयलो. लोकांक बरें करूंक भूल विद्येचो वापर करतालो तेन्ना आब्बे फारिया उद्गार सोडून धक्के दितालो. आपल्या बापायन ताका दिलो असलेच उद्गार सोडून बरें करी. आनी आतां हांव खरेंच सोंपयतां. आनी सोंपयतना तुमकां उलो मागता. हें पुस्तक तुमी घेयात आनी कोण भेटयतलो म्हणून रावनाकात. कित्याक पुस्तक बरोवंक पयशे जाय. संजना पब्लिकेशन्स उदकान चलो ना, वाऱ्यान चलो ना, आनी आमचो तांकां पाठिंबो जाय. देखून तुमी घेयात, पुस्तक घेयात, विकतें घेयात, वाचात, वाचून समजिकाय घेयात. तें सोंपें उतरां सोंपी, व्हडलें न्हय, सोंपी सादी उतरां. हांवें शब्द कशे घेनासतना तें वाचलां. सोंपें सामकी सोंपी उतरां. आनी आमी बरयतात तेन्ना तशेंच जावंक जाय. आमचो मावजो बाई मावजो तशेंच सोंपी सादी उतरां, व्हडलीं घालून फायदो ना. म्हणटच तुमी तें वाचत घेयात आनी तें दवरिनाकात. पयले सुवातेर विकतें घेयात, दुसरे सुवातेर वाचात, आनी तुमच्या जिवितांत परिणाम येतलोच. म्हज्या जिवितांत आयलो, हेच भाशेन तुमच्या जिवितांत येवचो. देव बरें करूं फादर. तुमचे सुरबूस उलोवप आमकां खूब खोस दिणें थारलें. आमी कार्यावळीच्या निमण्या पावण्यार पावल्यात. मागता कादंबरीकार भौमानिस्त उदय बेंब्रे हांणी उपकाराचें उलोवप करचें. खंयचेंय पुस्तक निर्माण जाता आनी तें लोकां मेरेन पावता तेन्ना मुखेलपणान दोळे मुखार उरता तो लेखक किंवा लेखिका. ताजे फाटल्यान मातसो येता तो प्रकाशक. सगळ्याच प्रकाशकांची आमकां याद आसता अशें नासता. केन्ना केन्नाय लेखक स्वताच प्रकाशक आसता. प्रकाशक येता आनी कांय थोडे पुस्तकाच्या बाबतींत छापपी येता, कित्याक तें छापप नदरेंत भरता म्हणून. पूण कांय पुस्तकांच अशीं आसतात की जंय एका अर्थान तें टीम वर्क म्हणून येता. कारण थंय फक्त एक लेखक बरयता अशें न्ही, ताका आधार आनी कितलेशा लोकांचो जाय पडटा. आनी म्हजें भाग्य अशें की हो आधार म्हाका मेळिल्ल्यान हें कितें जें हांव करतां तें करूंक पावलां. पुस्तक बरयतकच हांवें वोदोळ सांगलें त्या प्रमाणें 3 जाणांक हांवें तें वाचूंक दिलें की तातूंत कितेंय चुकलां जाल्यार म्हाका सांगचें, कितेंय खटकता जाल्यारूय सांगचें, खंय पाल्लार जाला जाल्यारूय सांगचें. हें काम डॉक्टर राजेंद्र हेगडे, कादंबरीकार देविदास बाब कदम आनीक फादर डॉक्टर लुईस शावेर गोमेस हांणी केलें. ताणें भोव बऱ्यो सुचोवण्यो केल्यो म्हाका. कांय चुको लक्षांत हाडून दिल्यो, त्यो सुदारल्यो, पूण तरी आसतना चुको उरल्यो ती म्हजें दुबळेपण. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक गजाल घडली. पुस्तक बरोवचे पयलीं एका चरित्रा खातीर हांव आडखळ्ळो हनुमान बाब. 6 चरित्रां मेळ्ळीं ती वाचलीं हांवें. आनी ह्या 6 चरित्रां भितर 2-3 चरित्रांनी उल्लेख मेळ्ळो की ऑथॉरिटेटीव चरित्र हें डॉक्टर दानियल बालगाज हांणी बरयलां. तें चरित्र तांणी फ्रेंच भाशेंत बरयल्लें आनी तें 1906 वर्सा प्रसिद्ध जाल्लें पॅरिसाक.
आतां तें मेळिल्लें जाल्यार म्हजे सारके मनशाक फ्रेंच वाचप कठीण आशिल्लें. म्हणटकीर हांव इंग्लीश ट्रान्सलेशन सोदूंक लागलो आनी तें इंग्लीश ट्रान्सलेशन एका फ्रेंच न्युरोलॉजिस्टान कॅनडाक पब्लीश केलो. तातूंत आबे फारियाची थिसीस आसा. डॉक्टर दालगादान ताका बरयल्ली लांब प्रस्तावना आसा आनी तातूंतूच भितर हें चरित्र आसा. इंग्लिशीन तें 2004 वर्सा प्रसिद्ध जालां. मागीर डॉक्टर राजनबाब हेगडे बी हांणी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचे कडल्यानूय ती आबे फारियाची थिसीस इंग्लीश करून घेवन प्रसिद्ध केल्या. पूण चरित्र ना. तें चरित्र आशिल्लें तें डॉक्टर कारर म्हणटा त्या लेखकाचें, अणकार करतल्याचें. अमेरिकेंत सोदलें मेळना, कॅनडांत सोदलें मेळना. आनीक एक गजाल तुमचे भितरूच दवरात, कोणाक सांगनाकात. खंयच मेळना, पूण गोंयांत आयले म्हणून म्हाका कळटा, रेफरन्सीस मेळटात, ताजो उल्लेख कोण कोण करता. सिक्रेट अशी सेंट्रल लायब्ररींत तें रजिस्टर जाल्लें आसा, पूण पुस्तक सेंट्रल लायब्ररींत ना. आतां प्रॉब्लेम जालो म्हाका, कशें करतलो म्हणजे कितलेशा लोकां कडेन उलयत गेलो. एडवोकेट ऋषिकेश कदम हाणें वचून डॉक्टर राजेंद्र बाब हेगड्याली सगळीं पुस्तकां धुंडाळ्ळीं आनी तातूंत तें मेळ्ळें. तेंच काम एडवोकेट दिनेश माथा हाणेंय केलें. अमेरिकेंतल्यान कॅनडांतल्यान खंयच्यानय मेळटा काय म्हणून पळोवपाक, कशेंच मेळना जालें. इजाबेल सांतरीत वाज बाय म्हणूं लागली, म्हाका आपले कडेन आशिल्लें, कोणें तरी वाचूंक म्हणून व्हेलें, तें परत आयलेंच ना म्हूण. म्हणटा त्या पुस्तका खातीर 3 म्हयने म्हाका रावचें पडलें. पूण तें मेळोवपा खातीर ह्या म्हज्या तरणाट्या इश्टांनी म्हाका मदत केली. ताका लागून हांव तांकां तांचे उपकार मानतां. आतां पुस्तक तयार जातकच मागीर छापप आनी उजवाडावप हो प्रस्न आयलो. ऋषिकेश बाब आठवले हांणी पुस्तक बरे तरेन छापलें आनी दिनेश बाब मणेरकार तर सदांच तत्पर आसा असलीं पुस्तकां उजवाडावपाक, आनी तें संजना पब्लिकेशन तर्फे उजवाडाक आयलें. हांव ऋषिकेश बाब आठवले आनी दिनेश बाब मणेरकार हांचे दोगांचे उपकार मानतां. आनी मागीर आयचो सुवाळो. आयच्या सुवाळ्याक रेवरंड फादर मोहसिन जाताईद, प्राचार्य डॉक्टर भुशणबाब भावे, मानेस्त डॉक्टर हनुमंतबाब चोपडेकार हांकां हांवें विनवणी केली आनीक हें काम तुमी करचें म्हणून जाण्याकल्यान. पूण मुखेल सोयरो, मानाचो सोयरो आनीक संवादा खातीर हो एक वेगळो प्रयत्न केला. आनी तो प्रयत्न कसो केला तेंय तुमकां सांगता हांव. हाजे फुडें तोय चालू दवरूं येता. हालींच एक पुस्तकाचें प्रकाशन हांवें यूट्यूबाच्या एका व्हिडियोंत पळयलें. थंय ताणें कितें केलां, मुखेल सोयरो ना, मानाचो सोयरो ना, कोण ना, 6 कदेलां प्लॅटफॉर्माचेर, एक मॉडरेटर, लेखक आनी 4 पॅनलिस्ट. फक्त प्रकाशकाचे वतीन कोणें तरी येवकार दिलो आनी मागीर सुत्रां त्या मॉडरेटरा कडेन दिलीं आनी तिणें लेखकाक कांय प्रश्न विचारले आनी त्या प्रत्येक पॅनलिस्ट अशें सोदून काडिल्ले. पुस्तक आशिल्लें आमचे चीफ इलेक्शन कमिशनर फाटलो डॉक्टर कुरेशी हांचें. एक लिगल लुमिनरी फलिनरीमन शशी थरूर, मागीर शेखर गुप्ता द प्रिंटाचो पत्रकार, आनी एक निर्जा चौधरी जिणेंय पुस्तक प्रधानमंत्री कसो काम करता हाजेर बरोवन तें खूब लोकप्रिय जाल्लें आसा. भाशण ना, कोणाचेंच भाशण ना. ती प्रश्न विचारता आनी
ते प्रत्येक जाण आपले पद्दतीन उत्तर दितात. लेखक आपले मत मांडटा आनी पॅनलिस्ट आसा ते ताजेर आपले मत व्यक्त करतात आनी हातूंतल्यान तुका संबंद पुस्तकाची पळय म्हायती आसा ती भाशण नासतना मेळटा. म्हणटा आमी कितें केलें, सामकोच म्हळ्यार एकदम नवो प्रयोग करचे परस थोडो पयलींचो आमचो परंपरेंतलो आनी थोडो नवो अशे पद्दतीन हो कार्यक्रम केला. तुमकां कसो लागत म्हणून कळना, पूण तुमी तो मानून घेतलो. हे तिगय सोयऱ्यांनी आमची विनवणी संजना पब्लिकेशनची आनी म्हजी मानून घेतली. ह्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां विचारलें, तशेंच प्राध्यापक मानसीबाई दाउस्काराक विचारलें, बाय गो सुत्र निवेदन करशी. तें एका पांयार तयार आशिल्लें. ताणें आनंदान मानून घेतलें आनी ताणें तें केलें. त्या खातीर ताकाय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगा आज हांवें देविदास बाबाक उदोळ म्हणिल्लें, आमच्या असले कार्यक्रमांनी साहित्यीक हेच VIP आसतात म्हणून, आमदार खासदार मंत्री तसले कोण नासतात म्हणून. तशे जे मानेस्त साहित्यीक कलाकार, अध्यापक आनी साहित्याचे रसीक हांगा आयिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार करतां आनीक देव बरें करूं म्हणटा. कार्यावळ हांगा सोंपले अशी हांव जाहीर करता. घरा वतना तुमी कातर्रे भाजी आपल्या वांगडा व्हरतलेच हे आशेन सगळ्यांक देव बरी रात आंवडेता.